सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. पवित्र कुस्ताचे कुरियेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलांकनी एबो पवित्र अंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेकता जेजूची आवयसां विचून काडली तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा मोच्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही कुशलकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखवलेल्यांचे माये हे कुशलकायेचो उगडास काडटेल्यान एक खेरीत शेकाय बासायल्या तो 30 शेकाय म्हाका या मोच्या गोरसानी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटलें तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो खांदी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशेकोर नातोर म्हाका गोरोस्ती कुरपा मागून घे हांगा तुमच्यो गोरजो उक्त्यो करच्यो. या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीर आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तो तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली मोचे मागणे आयकून घे. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये हे देवाचे माये हे मोचे नोमान हे मोचे नमान तुका तुका गाब्रियल बोडव्यान गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या केल्ल्या नोमाना सांगाती नमना सांगाती मानून घे. मानून घे. नोमान कुरपेन बोलले नमान कुरपेन बोललेले हे मोचे नोमान हे मोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या वैभवाच्या मुकुटार मुकुटार धाकटी 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 मोतयां जाव म्हूण हांव अंतरेकता. हे संस्थेलांचे बुसवणदारी बुसवणदारे देवाचो पूत देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. हे पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता. ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय. आमेन. नोवेनाचो तिसरो दीस. नोमान मोगाचे माये नमान मोगाचे माये पवित्र जिविताचो जिविताचो तूं आमचो नमुनो. संवसारांतल्या संतोषाक पाट वडून तुवें तुकाच देवाक भेटयली आनी तेंपलान मागणें करून तुजे दीस जाल्ले. पूण आमी जे बाप्तिस्मा वरवीं देवाक भेटल्या आमी आमच्या बाप्तिस्मा दिसा दिल्ले बासावणेक विस्वासी रावंक ना. जायते पावटी आमी चुकल्या आनी अविस्वासी भुरगीं कशीं वागल्या. आमी संवसारी कोसपायांक भुल्ल्या. आमच्या पातकां वरवीं आमी आमच्या सोडवणदाराक ओकमान केला. निश्कळोंक माये आमकां पातक्यांक देवाची काकूत हाडलेले. आमी सोर्व आमच्या पातकांची दूख धोत्ता आनी तुजे मोजतीन देवाची दया आनी बोगसणे मागता. तुजे मोगाळ हात आमकां उगोड. हे तरेन आमी क्रिस्ताचें जिवें उदक तुज्या गोपान पिवूंक पावूं. आमेन. मिसाचे सुरवातेक आमी गीत गावुया. A16 जेरुसलेमाक या. मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. पावलार पाल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. जेरुसलेम शार देवा वस्तीचें ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. जेरुसलेम शार देवा वस्तीचें ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. पावलार पाल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. पावलार पाल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज तिसरो दीस नोवेनाचो आनी आयचो विशय उतरां पाळो दिवपी बापूय जुजे आनी आवय मारिया. देवाच्या उतरां वरवीं जो संदेश जेजूक आनी मारेक कोळीत जालो तो तांणी आयकलो आनी पाळलो. आयकूंक मानून घेवंक आनी पाळूंक जोरी तांकां आगवड जाले तरी पूण
आखरे ताणी पाळले आनी आपले मिसां फुडें व्हेलें. जेजूनय आपले बापाचे उतर शेवट पर्यंत पाळले आनी सारथी पावयले. तरी आमी तांचे पाटलादारांनी हे भोव पवित्र कुटुंबाचे देख घेवंक आनी सदांच दिले उतर पाळूंक आमकां कृपा हे मिसा बलिदानान मागुया. प्रितीच्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आयचे विशय आमकां कळ्ळे. उतराक पाळो दिवचो, देवान दिल्ल्या उपदेशांक पाळो दिवचो. तशेंच आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी विशेश तरान आमच्या तरणाट्या युवकां खातीर आमी मागोया. तांणी आवय बापायक ओडांक कालतेमान घाल बरी जिणी जिवोवच्या खातीर. तशेंच तुमची सर ते सवा हांगा आसात, तांचे खातीर आमी मागता तुमच्या कुटुंबाक देवाचें भरपूर बेसांव मोरीमाय घालून दी म्हूण. ह्या मिसाच्या बलिदानान पावती परी वांटेली घेवच्या खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया. देवाचें भक्सने मागया आनी म्हणया, हांव पत्की सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Somia kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku. Moima Deva Usurgi Ani Shanti Achaisa Sausari Sorvesfora Deva Sorisharaya Sorbodvedat Deva Bapa Deva Bapa Ami tuka nomot sarkota Ami tuka din vasta Tujavu Voibova pasot Ami tuka vakanja Somyan Jesus Christ
देवाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाक देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा की देवाक बापाचे होयमे जेजू क्रिस्ताक एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थना काकुळदार देवा आम्ही भोव आसक्त भुरगीं तुझे देखून आयच्या दिसा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास आमी करतना तिचे विनवणेन आमचे असतकायेंत आमकां बळ दी म्हण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटाय म्हण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो ताणें म्हणलें हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिरादांतली भायर काडली म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकूत हांव दाखयतां सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव खास लायनासतना रावचो ना सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलोल्या विदेशांनी कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसान लांब आवक तुमी भोगशाक तुमच्या आवय बापायक मान दियात देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो बापा मोच्या मोगळा Papa mocia
तुकाच उलासता तुझे वचलो आनीक बापूय ना तुझे सारको दुसरो कोणूच ना निजमोग तुजो करू आवत रेखता बापा मोच्या मोगाला तुझे शक्ती पातयो नाशेता बापा मोच्या मोगाला उडून तुझे वेगे लिपतात किना किना तुझी दीस मोजी किना किना मोजी दीस तुझी इतल्यान बाप्पा हांव दादोस जाता बुद्दू तुझी जाऊ तुजो मोग करता बाप्पा मोच्या मोगाला तुझे शक्ती पातयो नाशेता बाप्पा मोच्या मोगाला उडून तुझे वेगे लिपतात उद्गार गावंक सगळीं उबी रावयात Soy sorbes porat, soy sorbes porat, soy sorbes porat, soy sorbes porat. Krista somjacie, utoraj kujak, tacia mogaci, kirti gazujak. Krista somjacie, utoraj kujak, tacia mogaci, kirti gazujak. Soy sorbes porat, soy sorbes porat, soy sorbes porat, soy sorbes porat. सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताचे शुभार्थ मोहिमा तुका सोम्या तिचो पोती जुजे नितीवंत मनीस तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातले देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशें आलोचन केल्लें तितलेंच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय घर सांबाळ पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतल्यान सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक ओंकारसाली गर्भे जातले आनी एक पुताक प्रसूत जातले आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ जेजू जुजे न्हिदेंतलो उरताच सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्ले प्रमाणे केले मोरयेक आपली पतीन म्हूण देव आपल्या घरा हाडले ते गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन म्हणालो वोट बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक फोळून वच परत्यान हांव तुका सांगतलो ते पर्यान थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद राय ताची सोदना करना आसा जुजे तक्षण उठलो आवय भुरग्यांक घेवन रात इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो अशें पूर्ण जालें प्रवादे मारिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें उतार
हेरोद मरतास सर्वेस परस दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोन सांगे लागलो वोट बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी ओस कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले तो आतां मरण पावल्यात जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक पाटी आयलो पूण हेरोदी उपरांत ताचो पोत आर्केलाव जुदयाचो राय म्हूण जाला आयकोन थंय वचोंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलेया प्रांताक गेलो आनी थंय नाजरेत नांवाच्या शहरांत वचोन रावलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात म्हणलें तें ताका नाजरेतगार म्हूण आपयतले देवाचे उतर हे देवाचे उपकार एक मिशनरी डॉक्टर आफ्रिकांत तो ट्रान्सलेशन करूंक प्रयत्न करतलो आनी ताका मस्त ट्रान्सलेशन करतना कालतेपण या ओबेडियन्स ह्या शब्दाचो ताका दुसरो शब्द मेळनातलो ताणें मस्त ताच्या भोंवतणी आशिल्ल्या लोकांक समे विचारलें पूण जाल्यार तें ओबेडियन्स ह्या कलतेपण विधेयपण ह्या शब्दाचो ताका आनी एक शब्द मेळोवंक कश्ट जालें अशें आसतना ताचो एक पेट डॉग ताचो पेटो अशें पयसुतावन बोब मारनासलो आनी त्या पेट्याक ताचें नांव काडून ताणें एकच फावटी उलो मारलो उलो मारतास तो पेटो ताचो पेट डॉग एकच फावटी येवन ताच्या आंगार पडोवंक सुरू केलें ताचो एकलो फ्रेंड भोंवतणी थंय रावून आसलो हें सगळें पळयलें ताणें आनी म्हणलो ह्या मिशनरी ट्रान्सलेटराक डॉक्टराक तुजो पेट्यान तुका संपूर्ण काण दिलें तुका संपूर्ण आयकलें इंग्लिशांत द डॉग वॉज ऑल इयर तितलें सांगले आसतनांत ताका शब्द मेळ्ळो म्हळ्यार त्या पेट्यान ताणें आपयल्या तक्षणां ताचें नांव काडल्या तक्षणां ताची संपूर्ण कान दिवन आयकलें आनी तो ताच्या दुनिया परिसरचेर गेलो तें जावन आसलें आनी तातूंत जावन ताका उजवाड मेळ्ळो ओबिडियन्स म्हळ्यार आमी पुर्तें कान दिवन आयकुचें तें कोणी जावं दी म्हजो आवय बापय देव पूण आज हांगा आमी जुजेचे आनी मोरये मायेचे तें ओबिडियन्स तें कालतेपण तें विधेयपण आमी पळयता देवा मुखार ती तांची कंप्लीट संपूर्ण कान दिवन देवान कितें तांकां आशिल्लें तांचे जावन कितें तांकां सांगलें तांणी आयकलें आनी तशें जालें देवाचें संपूर्ण हें सर्वसांवचें काम आमी आज आमच्या देवस्तुतींत आमच्या शुभ वर्तांत आमी 3 गणितां पळयता आनी 3 गणितां देवान जुजेक आनी मोरयेक खबर दिवची आनी ही खबर दिवची 3 गणितां स्वप्ना मुखांतर इट इज थ्रू ए ड्रीम स्वप्ना मुखांतर इस्रायल जेविश आमी हिस्ट्री वाचल्यार इस्रायल लोकांक ह्या प्रवाद्यांक ह्या रायांक आडळतेदारांक अधिकाऱ्यांक देव स्वप्नांत ह्या दर्शन दिवन उलयतालो तो खंय अशें डायरेक्ट जावन उलयनातलो ताणें केदेंय दर्शन ह्या स्वप्ना मुखांतर ताणें लोकां कडेन उलयलें ताची कितें आशा आसा ती लोकांक दिवंक ताणें दर्शना विशया मुखांतर ह्या स्वप्ना मुखांतर ह्या ड्रिमा मुखांतर तो लोकां कडेन उलयलो आनी तशें ताचे संदेश ताणें लोकांक दिवचे आसले आनी आज आमी पळयता 3 गणितांनी पयलें गणीत मोरी माय एकच फावटी गर्भस्थ जाली आनीक जुजे घुस्पडलो कांय संबंद नासतना मोरी माय कशी गर्भस्थ जाली गर्भ सांबाळली आतांच्या काळार आमी अशें जातना आमकां राग येता आनी थोड्या रिलिजन ग्रुपांत थोडे फावटी जुशी मारतात कोणा वटूक वचून गुरवार जाल्यार जुशी मारतात पूण हांव एका मिशनरी कंट्रींत आसलो थंय 12 वर्सां 13 वर्सां भुरगे एकच फावटी गुरवार जाले जाल्यार कांयच म्हणनात
ताची आवय या आजी तांकां बरें करून पळयतात. पूण जुजेच्या काळार तशें नासलें. तांचे बाबर्थ, तांचो विशय, तांचे रीत, तांचे रिवाज, तांचे लायफस्टायल दुसऱ्यांत, तांचे कल्चरल हें दुसऱ्यांत आसलें. आनी एकच फावटी जुजे सांगलें मोरी गर्भेस जाल्या म्हणटना ताका बेन दिसलें घुस पडलो. पूण देवाचो सुरेस्पराचो दूत येवन म्हणटा मोरयेक तुजे पतीन घेवन घरा वचोंक तूं भियेनाका, ती गर्भेस सांबाळल्या पवित्र आत्म्या वरवीं. म्हणटना तो उठलो, न्हिदेंतावन उठलो आनी आपल्या मोरये मायेक आपली पतीन घेवन तो घरा वेता. तें जावन आसा एक जेजूच्या देवाच्या आज्ञाक पाळो दिवचें, कल्तेमान घालचें. आनी दुसरे कडेन ती तशेंच हेरोद राय ह्या भुरग्याक जिशी मारूंक राखून आसा. आनीक परतून सुरेस्पराचो दूत जुजेक येवन सांगता वच उठ आनी बाळशाक घे आनी तुज्या आवयक घे आनीक हळणो इजिप्ताक वच. कितें आमी आज ह्या गेले त्या एक म्हयन्या आमी पळयता अफगानिस्तानाची स्टोरी वाचता. आनीक मस्त आमकां घडिता आमच्या दोळ्या मुखार येतात बायल मनशांचे कश्ट, भुरग्यांचे कश्ट. पूण एक घडीत तुमी पळयलें केदळा अमेरिकेन तांचे ट्रुप्स विड्रॉ करूंक काडूंक सुरू केलें गे. आनीक काबूल मुसर येवन काबूलत सगळें तांणी आवरण केलें गे. तेदळा अफगानिस्तान तावन कितलो लोक भायर धांवलो. बायल भुरगीं, आवय भुरगीं, तांकां तांच्या भुरग्यांक कान घेवन धांवंक कितले कश्ट जाले, कितले मेले आमकां कळीत ना. पूण ते अफगानिस्तानाची काणी आज आमकां दोळ्या मुखार येता. मोरयेन आनी जुजेन आपल्या पुताक कान घेवन आपलो गांव, आपली जनां, आपलो लोक कान घेवन दुसऱ्या गांवाक पळण जावन धांवचे पडले. कित्याक हेरोद राय ताका जेशी मारूंक सोदून आसतलो. आनी तशेंच आज अफगानिस्तानांत कितले तालिबान ह्या भुरग्यांक, ह्या म्युजिशियन्स, ह्या जर्नलिस्ट जावन दी बायल मनशांक तांकां कश्ट दिवन कशें जुशी मारतात म्हणून गोतूना. त्या देखून तांचो जीव, तांची भुरगीं सांबाळूंक तांणी कितें पुरा मेळ्ळें, कशें पुरा पळयलें. तुमी पळयतात आमी एअरपोर्टाक गेल्या फ्लायटार कशें पुरा सेक्युरिटी. पूण तुमी काबूल एअरपोर्टान पळयलें आमच्या इंडियाचे रेल्वे स्टेशनाचे किवर्ड्स न्हय. रेल्वे स्टेशनान तशे लोक एअरपोर्टा भितर वचना, ह्या स्टेशना भितर प्लेनार सोडचें, सायडीक सोडचें. तुमी पुरा पळयलें तितलें तशें जावन आसा आमची कथा ह्या संवसारांत. ते देखून सांजुजेक तितले कश्ट जाले आसतले, बेन दिले आसतले. पूण जाल्यार ताणें देवाच्या दुतान सांगतना, सुरेस्पराच्या दुतान सांगतना ताका काल्तिमान घाली आनी भुरग्याक आनीक बाळशाक कान घेवन, बाळशाक आनी आवयक कान घेवन ती दुसऱ्या गांवाक पळून गेले. आनी तिसरें जावन आसा तो हेरोद राय मरतस परतून तांच्या गांवाक पाटी वचोंक तांकां सांगता उठ, तुज्या बाळशाक घे, आवयक घे आनी पाटी वच. कोण तुका जिवेशी मारूंक आसले ते आतां मरण पावल्यात. आनी ते दाळाय जुजे कांयच ना म्हण नासतना तो आपल्या देवाच्या उतरांक कल्तिमान घालता. तर मगाचे न्हू मोरी माय आनी बाळोक जेजू तांचे कश्ट, घुसपड, गोंदळ. एक आवयन बापय जावन भुरग्याक सांबाळूंक कितले पुरा तांणी कश्ट घेतले. आनी त्या कश्टान जाल्यार तांणी देवाच्या उतराक कल्तिमान घाली. देवाचे उतार तांणी पाळले. आनीक तातूंत तावन तांकां आमच्या सगळ्या संवसाराच्या साल्वेशना खातीर, साल्वसांवा खातीर जेजूक तांणी वाडयलो. आनी हें जावन आसा एक विशय आयच्या पयल्याच्या वाचपांत आमकां देवान मस्त उपदेश दिल्यात. आनी त्या उपदेश आमी पाळोवंक देवान आमकां आज्ञा दिल्या. आनी आमच्या सगळ्या बायबलांत वाचतना देवान म्हणजे कितें कीप माय कमांडमेंट्स, डू नॉट वरी, कीप माय कमांडमेंट्स असले मुद्रा. मुजे उपदेश पाळ, ह्या मुजे उपदेशाक कल्तिमान घाल. आमी थोडे फावटी संवसाराच्या उपदेशांक, संवसाराच्या रुली खातीर, विशयां खातीर आमी मस्त कल्तिमान घालता. पूण देवाच्या उपदेशांक देवान कितें आमचे वयर सांगलां, आमचे थंय विचारलां आमचे तावन ताका आमी कल्तिमान घालया. कशें जुजेन आनी मोरयेन
देवाच्या दुता मुखांत दिल्ल्या त्या उपदेशांक ताणें मान दिलो, कल्तीमान घालो. आमी तशेंच देवाच्या उपदेशांक कल्तीमान घालया, बरी भुरगीं जाया, देवाक आमी आराधन करया. ताचें नांव केदाळस आमी व्यर्थ करचें नाका, एकामेकाक गौरव दिया, जिवेशी मरचें नाका, सोडचें नाका म्हणलें असले आमी उपदेश करता. आनी सरळ जावन लास्टचो एक उतरां म्हणटा, तुमी देवाचे उपदेश पडल्यार आमचे जीव वाडटा, आमचो जीव बडटा. आनी ओबिडियन्साचे एक कॅरेक्टरिस्टीक म्हळ्यार ओबिडियन्स गिव्स लायफ. ही रूल ह्या ओबिडियन्स ताका कल्तीमान घाल्यार, देवाच्या उपदेशांक कल्तीमान घाल्यार आमकां नवें जिवीत मेळटा. आनी तेंच जावन आसलें इस्रायल लोकांचे आशा. देवाक मोइसेन केदाळा सांगलें की तुमी ह्या नव्या जगाक, देवान तुमकां फावो केल्ल्या नव्या जगाक पांय दवरच्या पयलें तुमी देवान दिल्ले उपदेश पाळूंक प्रयत्न करा. आनी ते उपदेश पाळा, तुमकां तो नवो जागो, नवो राज्य देव तुमकां फावो करतलो आनी तुमकां वाडयतलो. ती जावन आसली देवाची भास. आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो, मरिये मायेच्या आनी जुसेच्या मेटांनी आमी चलया. तिचे आशिर्वाद आमचे वयर, आमच्या कुटुंबाच्या सर संजांचेर आनी मस्त लोकांनी आमकां मागोवंक विसरला. तांकां कश्टांत आसात, दुखांत आसात, तांकां मत्सो गरजो आसात, तांचे खातीर मॅसेज विचारतात. तांच्या सर थेसावां खातीर आमी ह्या मिसांत आज मागोया. आमेन. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोल्यान वावुरतना देवाच्या उतराक पालो दिवपी आनी अशें करून आपले पोरचेक शिकोवपी जावं बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या सामाजीक आनी राजकीय मोलार वावुरतेल्यांनी दिल्लें आपलें उतर तीर सांबाळूंक आनी उतराक नेगार वचोना जावं बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. बागयोन सुसे आनी मारयेन देवाचें उतर पाळलें आनी सांबाळलें. तो ताचे भाशेन आमकां सगल्यांक उतर पाळपी आनी सांबाळपी कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या समेस पिरेस्तांनी तरेकवार वायटाक बोली पडलेल्यांनी, अदीक करून कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्यांनी जेजूचेर नदर मारून ताचे उतराक पातयेवन खालचीदारपणान हे पिडेक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. मोगळा बापा, आमी उसरलेली समर्पिलेली प्रार्थना तूं म्हणून घे. आनी जी बेसवां आमच्या कुटुंबाक गरज आसात तांकां तूं बऱ्या मोगान आमकां फावो कर.
आमी तुजी करी भुरगीं जावन सरोंक आमकां तुजी कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. दाना तोरेवड्यार गीत गावयात. नंबर C35 तुश देण्यान फावो जाल्लो पेज 43. तुश देण्यान फावो जाल्लो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो बेतुयता तुका उडोत तुज देण्यान फावो जाल्लो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो बेतुयता तुका उडोत वाकानी तुका बापाक वाकानी तुका बापाक दी आमकां जिवाक जिवा उडोत वाकानी तुका बापाक वाकानी तुका बापाक दी आमकां जिवाक जिवा उडोत दी आमकां जिवाक जिवा उडोत. बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदेवदारा देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उगडास आमी काडटा. आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदांच जावंक आमकां निर्मे म्हूण मागता आमच्या सम्या जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक अर्गां दिवया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराम पवित्र बापा सर तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अवंकार मर्यसो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासण्याचें गीत गावन तुज्या कनवळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सवकाळी मनशाताय कितली अपारमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाले आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वखाणता. ताचे वणवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco survisvotu. Surgani sosar, bolla tucia vojvova. Utsorgi tuka zoj zoj, utsorgi tuka zoj zoj. Sorbe sporace navi, je taka zoj, zoj, zoj. Utsorgituka zoj, zoj, utsorgituka zoj, 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 zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मोरान सोसूंक पेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगात पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घट आमी फरगटुया. Gesù melo, Gesù ci вонzala, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो बोंडो आनी सडबडाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, देवदास आमरोस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाते सांजू सयत सोपोते भगवान धर्मता आनी सहकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्ताच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोदराची आज्ञा मानून धरून क्रिस्तान शिकयलेलें ते प्रार्थना आमी तिरबावर्तान म्हणोया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन बुडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळते आनी सर पथकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजोत की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मगस घोर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. जावन आसा देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतात
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर सुभागे सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कम्युनियाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सशिल्लो कोड सरूंक कितेंच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोमियाचे वेळार आमी गीत गावया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Moja teva, tu sorboro, rosnar mozo doni koro. Soglia kazan nizmok tuzo, ave sodant skurum favor. Soglia kazan nizmok tuzo, ave sodant skurum favor. Deva tuja mogak लागतां कालीज मोचे तुका दितां. देवा तुज्या मोगाक लागतां कालीज मोचे तुका दितां. इतलो मोजोत मोगू केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोचलोय. एक मोजो ओपरात सोंसलोय एमकोनातलो म्हाका राखलोय. एक मोजो ओपरात सोंसलोय एमकोनातलो म्हाका राखलोय. देवा तुज्या मोगाक लागतां कालीज मोचे तुका दितां. Deva tuja mogak लागतां कालीज मोचे तुका दितां. तुज्या रोगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान. मोचे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गा दायजी म्हाका केलोय. मोचे खातीर स्वर्ग मेलोय स्वर्गा दायजी म्हाका केलोय. तुवा तुज्या मोगाक लागतां कालीज मोचे तुका दितां. तकली बगावन देवाचे आशीर्वाद आमी घेया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसो आनी तुमकां सांबाळो. तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार तो आसो. तुमचे राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलोवंक तुमचेर तो नदर दवरूंक तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हजर आसल्या समेस्तांचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संदांचेर सर पदवेदार देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आशीर्वाद तुमचेर घालो आनी सदांच तुमचे सवय रावो. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदां सांग निर्भय म्हूण आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे.
आमेन. सर्व स्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सव्य आसूं. सर्वदेवदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. शेवटाक काय करूयात. माई केदें तुजें नांव. माई केदें तुजें नांव. वाकांता तुका सगलो गांव. आयज आमी मागूंक आयल्या. माई घाल तुजें बेसांव. वेलांकान्नी सायबिनी आयज तुज्या पांयां चोरी. विस्वासान आयलाव आमी. माई आयक आमची मागणी.